Join SL Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळया आयच्यो हेडलायन. खाऱ्या उदकाक लागून मेर्शेच्या शेतकारांची शेतां जाली पेड्ड्यार. सरकारा लागीं केली मजतीची मागणी. वेळार पगार फारीक करूंक नाशिल्ल्यान पणजे न्हंय येरादारी जाल्यार मुरगांव पालिका कामगारांचें आंदोलन. मडगांवच्या टीबी हॉस्पिटला भायर साचल्यो वैजकी कोयराच्यो राशी. स्वच्छ भारत नितळ गोंय येवजणेचे 3 तेरा. चर्चिल ब्रदर्सान जोडली पहिली जैत. गोवा प्रो लिगांतले मॅचीत पणजी फुटबॉलर्साक 1-0 गोलान हारयलो. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. इंधनाचे दर मळबाक तेंकल्यात. इंधन दरवाडीचो निशेध म्हणून यूथ काँग्रेसीन बुधवारा मोर्चा काडलो. दिवचले काडिल्लो हो मोर्चा आगळे वेगळे पद्धतीक लागून लक्षवेधी थारलो. क्रूड ऑयलाचे दर नियंत्रणात आसून लेगीत गोंयांत पेट्रोल आनी डिझेलाचे दर 85 रुपयाचेर पावल्यात. देखून यूथ काँग्रेसीन हे दर वाडीचो निशेध केलो. भाजपान सांगिल्लें ते हेच अच्छे दिन काय कितें असो प्रस्नय तांणी विचारलो. पळयात दिवचले काडिल्लो हो निशेध मोर्चा. पेट्रोल दरवाडीचो आमी आज हांगा निशेध करता आनी ह्या निशेधार्थ आमी एक गाडी हांगा बंद पडलेली आज आमी हांगा दुखून हाडलेली आसा. तुमी पळयता की आज पेट्रोल आनी डिझलाच्यो ज्यो प्रायसीस आसा ज्यो केन्नाच जावना, इतिहासान फर्स्ट टायम इतक्यो हायेस्ट इतक्यो जाल्ल्यो आसा. इतिहासान पयले फावट आमी इतक्या दरवाड पळयता जेणे की केन्नाच आज पर्यंत इतको दरवाड जावनाशिल्लो. आज पेट्रोल 85.40चेर पावल्लें आसा आनी डिझल 71.90चेर पावल्लें आसा. आयची दर सांगता हांव तुमकां ही गोंयान. आनी डिझल 81.90 आनी पेट्रोल 85.40 आनी राजस्थानाक तर ते 100च्या पार गेल्ले आसा. मुंबय 93चेर पावल्ले आसा. तर आज आमी खंयच्या परिस्थितीन आसा. पॅन्डेमिकान आमी आज हांगा जगता. लोकां कडेन एक टायम आज सारकें अन्न जेवतलो जाल्यार आज परिस्थिती ना. लोकांचो काम धंदो सगळो गेल्लो आसा. आनी अशा परिस्थितीन जेन्ना ह्या सरकारान, केंद्र सरकार तशेंच राज्य सरकारान लोकांक जेन्ना सूट दिवपाक जाय आशिल्ली, सवलती दिवपाक जाय आशिल्ल्यो, कित्याक परिस्थिती आज लोकांची बिकट जाल्ली आसा. अशा वेळार आमी जे म्हण आसा घाव्यार मीठ चोळटा म्हणून, तशी आज ह्या सरकारान लोकांची परिस्थिती केल्या. पयलींच लोक आज कठीण परिस्थितीन जगता. 13,000 crores जे डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफरान दिला. तेच ह्यो गव्हर्मेंट हा पळय ते आमचे कडल्यान, आमचे सामान्य लोकां कडल्यान ते पोत्तून घेता हे पयशे, कित्याक तेंची तिजोरी भरपाक. ही मेन गोष्टी की दिस इज द मेन रिजन वाय पेट्रोल एंड डिझल प्रायसीस आर गोईंग अप. Because the government, central government and state government has promised the population, the voters, the people of India, the people of the state, that we are going to provide you all with packages and direct benefit transfers. That amount is being taken by us, the common people, small, the lower earning people. ये गोष्टी बरोबर रेट पळय हा. फाटल्या 10 दिसान वाडिल्लो हो पेट्रोलाचो दर वाड. राजधानी पणजेंतले इंधनाचे दर पळयात. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी आनी दिवचलच्यान महेश गोवेकार.
एके वटेन सरकार शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दिता म्हूण सांगता जाल्यार दुसरे वटेन मुळाव्या सुविधांचेर आडनदर करतना दिश्टी पडटा. खारें उदक शेतांत भितर सरिल्ल्यान मेर्शेच्या शेतकऱ्यांची शेतां पेड्डार जाल्या. शेतकऱ्यांनी सरकारा लागीं मदत करपाची मागणी केल्या. संबंधीत खात्याक ह्या विशीं कळीत केला पूण ताचो कांयच फायदो जालो ना अशें शेतकऱ्यांचें म्हणणें. देखून आतां तांणी सरकारा लागीं मदतीची मागणी केल्या. खारें उदक शेतांत येता तें अडोवपा खातीर बांद घालून दिवचो अशेंय तांणी मागलां. ह्यो गेट्स घालपाक जाय इमिजिएटली. ह्यो गेट हाडला तेणी सामोण हें आसता स्पेर आसता हिंगा एक स्पेर आसता मोडली जाल्यार हें मुदम मोडल्या. ही मानशेकारांक तेजे 21 लाख भरपाक जाय म्हणून ही मुदम मोडून उडयल्या. तेजेर इमिजिएट एक्शन घेवचें गव्हर्मेंटान, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान एक्शन घेवचें, सीएमान एक्शन घेवचें. कितले तेंप जाले ओपन आहा आतां 10 ते 15 दीस जाले हें ओपन आहा. ताका लागून उदक वाडलें अशीं ते कवडां काडीत आसता ते गेट्स काडटा. हो इश्यू ह्यो माणूस मोडून उडयल्या ही शेतां बुडोवपाक आनी तिंगा नुस्त्याचें उत्पन्न चड जावपाक. तुमकां कितें इफेक्ट लागता हेजो? म्हजें शेत आतां शेतां आख्खी वाडयेची आमची मोरमी ऑफ ग्रान टेनन्स एसोसिएशनाची सगळीं शेतां बुडून पडल्या आनी कमिटी कितेंच एक्शन घेयता चालूच आसा. 10-12 वर्सां जालीं आनी आतां कितें जालां शेतकार मातशे उठल्या पॅन्डेमिकाच्या उपरांत भाजी रोवपाक आनी आमचो सीएमूय सांगता आमचे मिनिस्टर सांगता लोकांनी फार्मरांनी एकठांय जावन भाजी रोवची. पूण कशें भाजी रोयतले? सॉल्ट वॉटर शेतांनी गेले आनी सगळें आमी रोयलां तें पाड जालें. भरपूर आमचे 25-30 फार्मरांनी भाजी घातलेली ती सगळी हाऱ्या उदकाक लागून पाड जाली आनी भरपूर आमकां एका शेतकाराक 20-30 हजार लॉस. प्रॉफिटाचें सोड आमकां फकत फायदो ना, लॉस जालें. हारें उदक आतां 1 वर्स 2 वर्सां हाऱ्या उदकाक आमची शेतां पाड. हांव मागता मामलादारा कोणें हे लोकांक फार्मरांक हेल्प करपाक तांकां दिता कोणें ना आमचो आवय बापूय गेलो जाल्यार आवय बापूय व्हडले शेतूय गेले बरोबर घेवन गेलेली ना न्हू. हे भाशेन तर कितें तें करून हांव म्हणटा तुमी हाया च्या पाणीचो तुमचो देसपेस काडा, जेवणा पाणाचो देसपेस काडा. खंय पणजे गेले कितें करून गेलेले जाल्यार ही शेतां तरी सारकी करून रोवपाक दिया न्हू आमकां. शेतकार म्हणटा हें मेवतलें तें मेवतलें शेतां रोया हें रोया खंयची शेतां रोया. आनी 2-3 पाट आमी हावसांत घालो तो पिड्ड्यार जालो आमचो. रोंपे रोयलेले तेय पिड्ड्यार जाले आनी पात रोयलेली ती पिड्ड्यार. कांय एपार हें जावन आमकां भाजी मारलेली भाजी पिड्ड्यार जाली. आनी तें उदक थिंगासर वसना भायल्यान हायवेक आहा पळय ती. आनी तेन्ना हें जालें आनी ती मानशेची कवडां सगळीं मोडल्या. तें उदक सगळ्या लोकांच्या भितर येयलां. ट्रायल घेतलेली आहा विथ ICR इंडियन कावन्सील ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मार्फत आमी ट्रायल घेतलेली आहा आनी अर्दें तेंचें सद्याक हाऱ्या उदकान बुडलेलें आहा. केन्ना जालें हारें उदक? कितें हें जालें हेका आतां 10 दीस तरी जातले. कितें कारण हेजें? कारण आमकां दिसता माणसो मोडटा, माणसो कवडां काडटा, खुबशे करता. आमी हें गव्हर्मेंट हेका आमच्या मामलादाराक पासून घाल्लेली आहा तें मातशें पळोवन घेवचें म्हणून. हें उदक येयलां तें हारें आतां हें आतां हारें आनी हेंचो अर्दो प्लॉट पळय हिंगा आसलो तो कंप्लीट टोटली डिस्ट्रॉयड आनी कांय येवपाचें किल्लन पासून येवपाचें ना कितेंच. तुमचो डिमांड कितें आहा बेगीनच्या बेगीन बंद करचें? आमचो डिमांड बेगीनच्या बेगीन बंद करपाचें आनी समज ते कमिटी कडेन जायना जाल्यार तेणी रिजायन जावपाचें आनी दुसरे फार्मरांक दिवपाचें. गोवा 365 खातीर मेर्शेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. मडगांवच्या TB हॉस्पिटला फाटल्यान वैजकी कोयराच्यो राशी सांचून उरल्यात. मोठो काजोवाजो करून सुरू केल्ल्या स्वच्छ भारत नितळ गोंय येवजणेचें कितें जालें लोकांनी प्रस्न विचारला. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान पुराय भारतभर स्वच्छ भारत येवजण सुरू केल्ली. गोंय सरकारान स्वच्छ भारत नितळ गोंय म्हणून येवजण चालीक लायिल्ली. उक्ताडार संडासाक बसपाचें बंद करपा बरोबरच देशाक कोयर मुक्त करपाच्या उद्देशान ही येवजण चालू केल्ली. गोंया सारकिल्ल्या फुडारलेल्या राज्यांत हे येवजणेचो 3 तेरा जाल्ल्यान हे येवजणेच्या अंमलबजावणे विशीं लोक आतां प्रस्न उपरासपाक लागल्यात. हो आमगेलो मोती दोंगर हिंगा वयर आनी हें आमगे TB हॉस्पिटल हे सायडीक आहा तें आनी सकयल एक ऑस्पिसियो हॉस्पिटल आहा. आतां हांव हे सायडीक वयता आसतना म्हाजी अशी नदर गेली आनी हांवें पळयलें की हिंगा सगळो वेस्ट हाडून उरला. वेस्ट म्हणल्यार कसलो थोडे इंजेक्शनां बॉटल आनी सिरींग आहा आनीक दुसरो वेस्ट आनी व्हडल्यो व्हडल्यो बॉटल्यो आनी वेस्ट हॉस्पिटला वेस्ट हो सगळो. सो हो वेस्ट म्हाका पळोवपाक दिसलो कित्याक हो वेस्ट हांगा लोक बी भोंवत आसता कोणाकय जर कितें पांयां लागलें जावं केन्ना सुणी भोंवता ही सुण्यां कितें लागून बिगून कोणाले घरा वचोन तांकां डॅमेज करून
आनी उदक सुद्दां पावसान जर आतां येईल केन्ना हें जाल्या हें उदक सगळें सकयल देंवन वयता आनी थंय लोक रावता इतलो तेंकां प्रॉब्लेम जावपाक शकता पळय आतां आमकां एक वायरस येवन इतली प्रॉब्लेम जाला की लोकांक पळय जेवपाक खावपाक जेवपाक त्रास जाताय आनी म्हाका दिसता कितें असली करून आनी वायरस वाडोवपा न्ही आतां सरकारान हेजेर चड करून हें पळोवपा जाय. आता म्हणजे थोडे प्रेस रिपोर्टर्स नदरी हाडला की TB हॉस्पिटल मार्गांव एका थोडे मेडिकल वेस्ट सोडेल म्हणून ऑन द बाय द आउटस्कर्ट्स ऑफ द हॉस्पिटल. I will send my sanitary inspector there and conduct inquiry. The necessary person who is the culprit will be fined. This is not allowed. There is all the hospitals are been already permitted to dispose of this medical waste through the Goa Medical College or other things. Municipality is not taking any medical waste. We don't have any provision to take it, but it is their responsibility to dispose the medical waste. I looked in the matter. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयाकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिवंक नाशिल्ली चडशीं प्रकरणां कला आनी संस्कृती संचालनालय आनी पंचायत खात्यांत आसा अशें लेखापरीक्षकान आपल्या अहवालात नोंदयलां. 2340.66 कोटी रुपयांच्यो 12,148 युटिलायझेशन सर्टिफिकेटी अजुनूय तश्योच आसा. एका वटेन सरकार म्हणटा आपल्या कडेन पयसो ना, देखून अशा तरेच्या गजालींक लागून सरकाराक निधी मेळपय कठीण जावन रावतले. वित्तीय कायदो 2005तल्या 212 नेमाप्रमाण खात्यातल्या अधिकाऱ्यान निधी घेताना युटिलायझेशन सर्टिफिकेट घेवप गरजेचें. संबंधित अधिकाऱ्यान ह्या सर्टिफिकेटांची सामकी तपासणी करून निधी मेळटकीर 12 दिसांच्या भितर लेखा खात्याक धाडपाक जाय. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. केप्याचे शेल्डे आनी नंदा तळे तशेंच रेवड्याचे दाशी तळे ओलसाण आशिल्ल्यो सुवातो म्हणून निश्चित केल्यात. हरकती आनी सुचोवण्यो आयल्या उपरांत बोंडावाल सयत हेर 14 तळी ओलसाण आशिल्ल्यो सुवातो म्हणून जाहीर करतले. दर्यादेग वेवस्थापन आराखड्या प्रमाण हाय टायड लायन दर्यादेगे पुरती निश्चित करतले. पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान सांगले. वेटलँड बोर्डाची बुधवारा बसका जाली. ह्या वेळार मँग्रू खाजन आनी फिशिंग विलेज मंडळाचो मुखेली दोतोर सिमोन, पर्यावरण सचिव, उत्तर आनी दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकारी हाजर आशिल्ले. एका वर्सा भितर 546 तळी ओलसाण आशिल्ल्यो सुवातो म्हणून निश्चित केल्यात. हाचे खातीर बफर झोनय निश्चित करतले. गोंयांत आमी फर्स्ट 3 वेटलँड गोंयांत डिक्लेअर करता ऑफिशियली इन द नेक्स्ट फ्यू डेज. आनी शेल्डे लेक इन शेंडे नंदा लेक इन केपें आनी एक दाशी लेक इन रेवरा. दीस हॅव बीन एक्सेप्टेड. तेंचे सगळे जे PBR जावपाक जाय आसले म्हणजे फर्स्ट इट इज ड्राफ्ट नोटिफिकेशन. 60 days was given to the people who give the objections. Then grievance committee आशिल्ली. So सगळो total process जाला and these are the first official wetlands which will be notified after today's board meetings which have been approved. आणि शेल्डे एक थोडे दिसांनी 60 days draft जो आसा हो सारजोरा लेक, तेलोली लेक, सुलबाट, माय लेक, कुर्तोरी लेक, सनबॅम लेक, म्हाकाजन लेक, माय तळे, बांडोल लेक, आंबोर्ले लेक, पाली लेक, कमळा तळे, उडे लेक, उर्ली लेक, तरवाळे लेक ही आनी 14 आमी लेक जे वेटलँड आमी लेक आतां पेक्षा नांव म्हणटा लेक म्हूण बट एक्चुअली दे आर वेटलँड्स. 10 more आर गेटिंग पब्लिश्ड फॉर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन फॉर 60 days. सो दीस हॅव बीन अप्रूव्ड बाय द वेटलँड ऑथॉरिटी. दर्यादेग वेवस्थापन आराखडो निमण्या पोंड्यार आसा. तो पर्यावरण खात्याच्या पोर्टलाचेर अपलोड करतले अशें मंत्री निलेश काब्रालान सांगले. नुस्तेकारांक आतां तांच्या वावरा खातीर CRZ कडेन वचपाची गरज ना. थळावे पंचायती कडल्यान तांकां हरकत ना दाखले घेवं येता अशें ताचें म्हणणें. The demarcation of Khazan lands, sluice clears and bunds has now effected on the CZMP plan for public consultation. Issue गोंयांत आशिल्लो की ज्यो गोष्टी जेन्ना पयलीं जेन्ना म्हाका अजून लक्षांत आसा एनवायरमेंट मिनिस्टर जालो तेन्ना 1.5 वर्स पयलीं की बोवाळ जाल्लो आनी लायन जी आशिल्ली ती लायन खूब किलोमिटरांनी भितर गेल्ली. सो एक बरी गोश्ट जी आसा आज सगळ्या पंचायतीन आमी प्लॅन धाडल्या. थोड्यांनी म्हाका फोन केलो की सर्वे नंबर सारके दिसना ते दिसना ताका आमी न्यू दितले. पूण आमचे ऑफिशियल वेबसायटीचेर आमी एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाची वेबसायटीचेर आमी ऑलरेडी CZMP वेबसायट जी आमची तितून आसा ताका अपलोड केल्ले आसा. So you can, everybody and anybody can see it.
not linked to the sea. Only through the sluice gate. Through the sluice gate. So these were done in the 7th century, the ecosystem. So this ecosystem has to be protected. So that is why we have asked, and a notification had already come after I became, and high tide land is now restricted to the sea land. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार आनी श्यामचारी. वेळार पगार फारीक करूंक नाशिल्ल्यान कामगारांनी धरणे आंदोलन केलें. न्हंय येरादारी खात्याच्या कामगारांनी पणजे आंदोलन केलें जाल्यार मुरगांव पालिकेच्या कामगारांचें आंदोलन 3ऱ्या दिसाय चालू आसा. न्हंय येरादारी खात्याच्या कामगारांनी बुधवारा पणजेच्या कॅप्टन ऑफ पोर्टाच्या भायर धरणे आंदोलन केलें. फाटल्या 27 वर्सांचो ओव्हरटायम फारीक करूंक ना. उद्देगीक कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण 6वो आनी 7वो वेतन आयोग विचारात घेवन ताचें मेजमाप करचें अशें कामगारांनी मागलां. We are right in making this बोबाळ. आमी बोबाळ केल्या ह्या खातीर 28 म्हयने ओव्हरटायम मेळोंक ना आनी त्याच परी रिप्रेझेंटेशन आमी सवस्कायेन पीसफुली दिता, पूण ताचे कांयच तुमी नोंद घेयना. आनी तूं आमचो बापोय जेम्स ब्रगांजा, तुवें आमचे प्रॉब्लेम मिटोवंक जाय म्हणून बापोय जाल्यार तुमी बोबाळ कित्याक मारता. हांवें म्हटलें बोबाळ मारले आसतना आवय दूद दिना आनी ना म्हणून भुरगे रडलेले शिवाय आवय दूद दिना. आनी तशेंच आतां कामगार ओव्हरटायम करता, म्हयन्या फाटल्यान म्हयन्याक ओव्हरटायम मेळना जाल्यार कितें मागीर म्हणलो की आतां तुमकां इमिजिएटली 4 म्हयन्याचो ओव्हरटायम घालूंक लायता एकावंटा लागीं उलोवन, आनी तेज्या इमिजिएटली तुमकां आनी 4 म्हयन्याचो ओव्हरटायम मेळटलो. आमी म्हणलें आतां दीस नी जर्क रिएक्शन वी डू नॉट वॉन्ट, बिकॉज वी आर एजिटेटिंग यू गिव 4 months, then another 4 months. No, whatever has to be given to the navigation workers has to be given. दुसरे वटेन मुरगांव पालिकेच्या कामगारांचें आंदोलन 3ऱ्या दिसाय चालूच आसा. पगार फारीक करूंक नाशिल्ल्यान कामगारांनी काम बंद आंदोलन चालू केलां. गेले 5 महिने कामगार हांगा रडटात. 5 म्हयन्याक सॅलरी सारकी मेळना. 2 म्हयन्याची इन्स्टॉलमेंट उरल्या आनी ते इन्स्टॉलमेंट गव्हर्मेंट म्युनिसिपालिटी काडिल्ली आसा आनी ते इन्स्टॉलमेंट खंय गेले आमकांय खबर ना. कित्याक आमचे पयशे काडल्या तेन्ना आमकां जर ह्या म्हयन्या भितर 2 इन्स्टॉलमेंट वतना जाल्यार हांव FIR लॉन्च करतलो म्युनिसिपालिटीचेर की आमचे पयशे खंय गेले ते आमकां इन्क्वायरी करून दिवच्यो आनी कोणें काडल्या आनी ते खंय गेल्या फ्रॉड केल्या ते अरेस्ट करच्यो. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख आनी वास्कोच्यान हिरू महाले. परतून घेऊ एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. कदंब महामंडळान ट्रॅफिक पुलिसांच्या जोड पावलान येरादारी नेम जागृताय मोहिमेचें आयोजन केल्लें. बुधवारा पणजेच्या बस स्टँडाचेर ही मोहीम राबयली. पोरू गोंयांत 2200 अपघात जाले. हातूंत 2223 जणांक जीव वगडावचे पडले अशें ट्रॅफिक पुलिशेन सांगलें. 18 जानेवारी ते 17 फेब्रुवारी हो म्हयनो रस्तो सुरक्षा म्हयनो म्हणून पाळटात. ताचोच भाग म्हणून येरादारी नेम जागृताय कार्यावळीचें आयोजन केलां. आमी रोड सेफ्टी मंथ मनयता फ्रॉम January 18 to February 17. हाज्या दृश्टीन प्रोग्राम घडोवन हाडला की तांच्या ड्रायव्हरांक जावं तांचे दुसरे कर्मचारी आहा तांकां रोड सेफ्टीच्या बद्दल आनीक जाणकारी दिवपाक आनी ह्या प्रोग्रामा वरवीं जो आमचो ह्या वर्साचो थीम आसा सडक सुरक्षा जीवन रक्षा, ही तांणी रस्त्यार गाडी जर वाहन चलयतना आपली सुरक्षा करची, तशेंच आपल्या वाहनान आसलेल्यांची सुरक्षा करून त्या रस्त्यार दुसरे आसता वाहन चलोवपी चालक दुसरे आसता तांची सुरक्षा करून तांचो तसो सगळ्यांचो जीव सांबाळपाची तांकां आमी हें मार्गदर्शन दिलां. आनी समजता हें मार्गदर्शन तांणी फुडें व्हरपाचें आनी रस्त्यार जे अपघात जाता ते कमी करपाक तांणी प्रत्येक जाणान प्रयत्न करपाक ही आमची तांकां विनंती आसा. हो प्रोग्राम आमी मुद्दम आयोजीत करता की आमचे ड्रायव्हर कंडक्टर्स आसा तांचे भितर ही जाणीव हाडपा खातीर, अवेरनस हाडपा खातीर आनी हे थ्रू आउट द इयर तांणी ताजेर विचार करपा खातीर आनी आमी लॉ एनफोर्सिंग ट्रॅफिक लॉ एनफोर्सिंग एजन्सीज पळय आसा ते ट्रॅफिक डिपार्टमेंट ऑफ पुलीस RTO तांकां आमी मुद्दम आमचे मदीं हाडटा तांकां मार्गदर्शन करपा खातीर. रोड सेफ्टी ही सगळ्यात महत्वाची आहा. वाहतुकीचे जे नियम आहात, जे कायदो आहात, जे नियंत्रण आमी थेयले तरच आमकां सुरक्षा मेळोवंक शकता. लोकांनी आपल्या स्वताच्या सुरक्षे खातीर तशेंच दुसऱ्यांच्या सुरक्षे खातीर ह्या नियमांचे पालन करपाचें. हे जे कदंबा ड्रायव्हर जे आहात तशेंच जे वाहक जे आहात
हेंच्यांनी नियम फॉलो करपाचे. कित्याक लागून हे नियम आमच्या स्वताच्या रक्षणाक आहा, आमच्या फॅमिलीच्या रक्षणाक आहा आणि सगळ्यांच्या रक्षणाक आहा. ताका लागून हे जे वाहतुकीचे जे नियम आहात, जे कायदे आसात, त्याचे आमी पालन करपाक जाय. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. चर्चिल ब्रदर्सान गोवा प्रो लिगांतली पहिली जैत जोडली. म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमाचेर जाल्ले मॅचीत चर्चिलान पणजी फुटबॉलर्साक 1-0 गोलान हारयलो. A goal from Rakesh Das. The man who's just come into the first 11, Rakesh Das, has changed the fortunes for Churchill Brothers in the 41st minute. If we'll just look at the replay, there's Shasad, but the ball uncannily falls to Rakesh Das, and Churchill will take what it comes to them, quite against the run of play here. Akram trying to clear the ball, but deflects off and falls straight to Rakesh Das. There we see, falls to Rakesh Das, and Rakesh finishes. गोवा प्रो लिगांतली ही 15वी मॅच म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमाचेर जाली. मॅचीचे सुरवातीपासून दोनूय पंगडांनी आक्रमक खेळ केलो. 9व्या मिनटाक चर्चिलाच्या राकेश दासाक पंचान येल्लो कार्ड दाखयले. मॅचीच्या अर्धामेरेन राकेशान गोल नोंदोवन चर्चिलाक 1-0 गोलान आघाडी मेळोवन दिल्ली. दुसऱ्या अर्धात पणजी फुटबॉलर्सान बरोबरी साधपा खातीर जीव तोडून यत्न केले, पूण चर्चिल ब्रदर्सान भक्कम आघाडीच्या बळग्यार तांचे यत्न यशस्वी जावपाक दिले नात. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान क्लिंटन डिसुजा. बुधवार दीस वातावरण सुकेज आशिल्ले. उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या तापमानात व्हडलोसो बदल जावंक ना. पणजे 19.4 डिग्री सेल्सियस उण्यांत उणे तापमानाची नोंद जाली. फुडले 5 दीस वातावरण सामान्यच उरतले. वारे वेगान व्हांवतले. वाऱ्याचो वेग वराक 45 ते 50 किलोमीटर आसूं येता. देखून नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचे न्ही, हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. चडांत चड तापमान 34 जाल्यार उणे तापमान 20 डिग्री सेल्सियस आसतले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.